नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोलकाताच्या डॉक्टराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात कोलकाताच्या साबार विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यार येवन केली प्रदर्शनां. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांच्या राजीनाम्याची केली मागणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे बरोबर केली चर्चा. रशिया आनी युक्रेन संघर्षाचे शांततायेन निवारण करपा खातीर जाले विचारांचे दिवप घेवप. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक दिले लता मंगेशकर कलांगण अशें नाव. आज जालो मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी लोकार्पण सुवाळो. अभिनेतो मोहनलाल हांच्या सयत अम्माच्या 16 वांगड्यांनी दिलो पदांचो राजीनामो. के हेमा समितीच्या अहवाला उपरांत घडामोडीत उत. आनी सेगीत पडपी पावसाक लागून गुजरातांत हुंवाराची परिस्थिती. 29 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारान. कोलकाताच्या डॉक्टराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाक आज वेगळें वळण दितना कोलकाताच्या साबार विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यार येवन प्रदर्शनां करपाचो मार्ग आपणायलो. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांच्या राजीनाम्याची मागणी करतना प्रदर्शन करतल्यांनी राज्य सचिवालय नबन्नाक घेराव घालपाचें ध्येय आंखिल्लें. ह्या विद्यार्थ्यांक आडावपा खातीर 6000 परस चड पुलिसांचो बंदोबस्त दवरून तशेंच बॅरिकेड्स, वॉटर कॅनन, अश्रुधुराचो वापर प्रशासनान केला. तशेंच कोलकातांत भारतीय न्याय संहिता कलम 163 लागू केलो. मजगतीं भाजपाचे फुडारी शुभेंदू अधिकारी प्रदर्शन थांबोवपाच्या कारवाये आड उच्च न्यायालयांत पावले. सरकाराच्या कारवाये प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे दिलीप घोष हांणी शांतपणान विरोध करतल्या विद्यार्थ्यांक अशे रितीन आडावपाक सरकाराक कसलोच हक्क ना अशें सांगलें. लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है. तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा. नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है. नाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना. वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं. तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं. एविडेंस खत्म कर देंगे. ज्या बायल दोतोराक भिरांकूळ परिस्थितीक तोंड दिवचें पडलें तिका न्याय मेळोवन दिवपाक मुखेलमंत्री पुरायपणान अपेशीत हारल्या तेन्ना तिका त्या पदाचेर रावपाचो हक्क ना अशी प्रतिक्रिया प्रदर्शन करप्यान उक्तायली. डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे? क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? भाजपाचे फुडारी गौरव भाटिया हांणी कोलकातांत सुरू आशिल्ल्या विद्यार्थी प्रदर्शन तशेंच सरकारान केल्ल्या कारवायेचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना पत्रकार परिशद आपोवन ममता बॅनर्जी ह्यो आपल्या वागणुकेंतल्यान आनी निर्णयांतल्यान हुकुमशा आशिल्ल्याचें सिद्ध करतात अशें सांगलें. स्वता बायल आसून एका बायलेचेर जाल्ल्या अत्याचारा आड जिका न्याय दिवप शक्य जायना ती ह्या विद्यार्थ्यांक आरोपी आशिल्ल्या वरवीं त्रास दिता ही सामकी दुर्दैवी गजाल जावन आसा अशें तांणी सांगलें. आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके. दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए. इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसको सहा नहीं जाएगा. पुरजोर तरीके से ये बात उठाई जाएगी जैसे आज इस मंच से उठाई गई है और आगे भी, जब तक कि
जो मृतक पीड़िता है हमारी बहन, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और हर महिला पश्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं होती, तब तक हम लोग इस मंच से और प्रदेश के मंच से छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। विद्यार्थी प्रदर्शना आड पोलिसांनी केल्ल्या कारवायेचेर स्पष्टीकरण दितना कोलकाता पोलिसांनी ह्या प्रदर्शना खातीर औपचारीक परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचे पत्रकारांक सांगले। हे प्रदर्शन बेकायदेशीर आशिल्ल्यान प्रशासनाक तांकां आडोवपाचो हक्क आसा अशें पोलिसांनी पत्रकारांक सांगले। मजगतीं प्रशासनाच्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया दितना अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदल्या निर्णयाचो संदर्भ घेवन शांततायेन विरोध दर्शायतल्या प्रदर्शन करप्यांक आडोवपाचो सरकाराक हक्क ना हाची जाणीव करून दिली। And the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे बरोबर चर्चा केली। दोनूय फुडाऱ्यांनी साबार द्विपक्षीय प्रश्नाचेर भासाभास करून भारत आनी रशिया हांचे मदीं आशिल्ली रणनीतीक भागीदारी चड घटमूट करपाच्या उपायांचेर चर्चा केली। रशिया आनी युक्रेन संघर्षाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी विचारांचे दिवप घेवप केलें। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या युक्रेन भेटीविशीं रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हांकां म्हायती दिली। तशेंच ह्या संघर्षाचे शांततायेन निवारण करपा खातीर सगळ्या भागधारकां मदीं प्रामाणीक आनी वेवहारीक सहयोगाविशीं आपल्या चर्चेंत तांणी नमूद केलें। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। केसरी नंदन तेहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तेहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। जम्मू आनी काश्मीरांत जावपा आशिल्ल्या पयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्ष इतिहास घडोवपाच्या दिकेन नेटान पावलां घालतात। ह्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पयल्या पावण्या खातीरची उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आज निमणो दीस आशिल्लो। ह्या पावण्यार महबूबा मुफ्ती हांची धूव इल्तिजा मुफ्ती राजकीय रिंगणांत देंवल्यात। मजगतीं आज ह्या विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी नॅशनल कॉन्फरन्स हांची हातमेळवणी जाली। या अंतर्गत जम्मू काश्मीरांत नॅशनल कॉन्फरन्स 50 मतदारसंघांनी जाल्यार काँग्रेस 32 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढयतले, जाल्यार 6 मतदारसंघांनी दोनूय पक्षां भितर नुरा कुश्ती म्हणजे फ्रेंडली फायट पळोवंक मेळटली। नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे मुखेली फारूक अब्दुल्ला हांणी जे लोक समाज बाटयतात तांचे आड आमी चळवळ उबारतले अशी घोषणा पत्रकारांकडे उलयतना केली। जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं
उनसे लड़ेगा। भारतीय घटनेप्रमाण भारतीय लोकशायेंत कोणाकूय वेंचणूक लडोवपाचो अधिकार आसा अशें मत जम्मू काश्मीराचे भाजपा फुडारी रवींद्र रायना हांणी उक्तायलां। जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो करता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है। झारखंडचे आदले मुखेलमंत्री चंपई सोरेन हांणी भाजपांत प्रवेश करतल्याचो सविस्तर निर्णय आज जाहीर केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाचेर विश्वास उक्तायत 30 ऑगस्ट दिसा रांची हांगा औपचारीकरित्या ते भाजपांत प्रवेश करतले। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांचे सयत भासाभास केल्या उपरांत तांणी पत्रकारांक आपल्या निर्णयाची म्हायती दिली। ह्या वेळार उलयतना आपणे ह्या आदी राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचें थारायिल्लें, पूण लोकांच्या अपेक्षांचो सन्मान करून आपणे राजकारणांत सक्रिय रावपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। काणकोणच्या रवींद्र भवनाचो आज लोकार्पण सुवाळो जालो। ह्या वेळार रवींद्र भवना मुखार आशिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी रवींद्र भवनाचे फीत कापून उक्तावण केलें। गान सम्राज्ञी सर्गेस्त लता मंगेशकर हांच्या तैलचित्राचे अनावरण केले उपरांत ह्या उक्तावण सुवाळ्याच्या मुखेल कार्यक्रमाची सुरवात जाली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या सयत गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा, नावेली मतदारसंघाचे आमदार उल्हास तुयेंकार, काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सारा देसाय, नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काणकोण रवींद्र भवनाची वळख ह्या मुखार लता मंगेशकर कलांगण म्हूण जारी केली। तशेंच ह्या वास्तूंतल्या मुखेल सभाघराक आदले मंत्री संजय बांदेकार हांचे नांव दितले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। आज ते व्यासपीठ आमी हांगासर मेळोवन दिलां। हांव समेस्त सगळ्या कलाकार जे जावन गेले आनी हाज्या फुडें जे कलाकार घडटले तांच्या खातीर आयचे हे आमचे रवींद्र भवन लोकार्पण करता। गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचे देहांत जाले आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें। गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रात आसतले, देशभर आसतले लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी, आणि हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आणि निश्चितच आमी सरकारांत ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनाक आमी लता मंगेशकर कला अंगण हे नांव घोशीत करता। काणकोणकारांच्या मदीं लता मंगेशकरा सारखे अशेच कलाकार निर्माण जावचे, संजय बांदेकारा सारखे अशेच सोशल वर्कर आणि कलाकार या दोन्ही हातूंतल्यान तयार जावचे, होच सरकाराचो ध्येय आसा, होच सरकाराचो उद्देश आसा। बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन आज काणकोणच्या नव्या रवींद्र भवनात रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन जालें। गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जालें। काणकोण वाठारांतल्या पारंपारीक रानभाज्या विशीं नव्या पिळगेक म्हायती मेळची हे खातीर असल्या महोत्सवाचें आयोजन जावचें अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। ह्या वर्साक आमी थारायलें हो फेस्टिवल आसा न्ही राज्य फेस्टिवल जावपाक जाय अशा तरेचो हांवें सामके जे आयोजक आसा सगळे जाण तांणी मनान धरलो आणि पहिल्याच वर्साक आमी राज्य पातळीचेर हाजेचो फेस्टिवल आयोजन करता। आणि
आणि हे आयोजन करत असताना विषय ल्हानसोच, रानभाज्यो हो विषय ल्हानसोच, पूण आजच्या काळानुसार खूप गरजेचो असं म्हाका दिसता. आज अनेक प्रकारचे रोग येवपाक लागले आसात, त्या अनेक प्रकारचे कॅन्सर जावपाक लागले आसा आणि मनशाचें जीवन जें आसा न्ही अशें स्वस्थ जाल्लें आसा. आणि ताजें कारण जें आसा न्ही, आज आमी अनेक प्रकारचे पेस्टिसायड मारिल्ल्यो भाज्यो खातात आणि ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही आपण सगळ्या शरिराचेर जे आसा आमकां पडटा. आणि त्यामुळे हाचोच अभ्यास करून आमी सगळे आमचे काणकोण बायोडायवर्सिटी किंवा ज्यो सगळ्यात आमची बायोडायवर्सिटी आसा किंवा राज्याचे बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा तांचे कडेन आमी उलयलें आणि ह्यो भाज्यो आमी प्रमोट करपाक शकले. या महोत्सवात काणकोण वाठारांतल्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या भाज्यांचे पदार्थ तयार करून हाडिल्ले. ताचो आस्वाद ह्या महोत्सवात वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी घेतलो. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी इस्पितळांतल्या दोतोर, वैजकी कर्मचारी, इंटर्न आनी नर्सी हांचे सुरक्षे खातीर महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार हांच्या अध्यक्षतेखाला 26 वांगड्याची कृती दळ स्थापन केला. कृती दळाक फॉरेन्सिक मेडिसिन, पॅथॉलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन्स, इमर्जन्सी, ट्रॉमा, IPHP विभागाचे मुखेली, सुपर स्पेशालिटी विभागाचे नोडल अधिकारी, RHTC मंडूरचे मुखेली, अकॅडमिक्सचे संचालक, मेट्रन, अंतर्गत चौकशी समितीचे अध्यक्ष, विद्यार्थी काउन्सिलाचे सल्लागार, गार्डाचे पदाधिकारी तशेंच गार्डाच्या हॉस्टेलाचे वॉर्डन, IT विभागाचे नोडल अधिकारी तशेंच बायल पदाधिकारी, सुरक्षा तशेंच इको क्लीन विभागाचे मुखेली ह्या समितीचे वांगडी आसतले. हे विशींचो आदेश महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार हांणी जारी केला. भलायकी मंत्र्यांनी अस्तंत बंगालाच्या दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार प्रकरणा उपरांत राज्यांतल्या सरकारी आनी खाजगी दोतोरांनी निषेध प्रदर्शन केल्ल्या उपरांत तांच्यो मागण्यो मान्य करपाचें आश्वासन दिल्लें. ते प्रमाण ह्या सुरक्षा कृती दळाची स्थापणूक केल्या. गोंय राज्याचे आदले खेळां मंत्री फ्रांसिस्को मोंत द क्रूज हांकां 79 वर्सां पिरायेचेर आज मरण आयलें. आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात फातोड्डेचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू खेळां मैदान 6 म्हयन्याच्या विक्रमी काळात पुराय केल्ल्या खातीर तांची तोखणाय जाल्ली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांच्या मरणाचेर दूख उक्तायत गोंयच्या उदरगतींत तांच्या योगदाना खातीर तांकां सदांच याद करतले असो संदेश आपल्या समाज माध्यमाचेर दिलो. आज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीच्या अबकारी नीती प्रकरणात CBIच्या कादयेंत आशिल्ल्या BRS फुडारी के कविता हांचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. हो जामीन अंमलबजावणी संचालनालय तशेंच गुन्यांव अन्वेषण विभागान तांच्या आड केल्ल्या कारवायेक लागू जाता. के कविता हांकां दोनूय केसींनी दर एकी 10 लाख रुपया जामीन बॉन्डाचेर मुक्त करून तांचो पासपोर्ट सरेंडर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. तशेंच गरज पडटा तेन्ना तिणे चौकशी खातीर हाजीर रावपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानचो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया. अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर. राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे,
अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा। सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। गुजरातांत काल सावन सुरू जाल्ल्या उटंगरात पावसाक लागून सामान्य लोकजीण विस्कळीत जाल्या। सौराष्ट्र, कच्छ आनी मध्य गुजरात वाठारांनी सेगीत पडपी पावसाक लागून जागे जाग्यांचेर उदक तुंबिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार येतात। तशेंच बरोडा हांगा पावसाच्या भिरांकूळ परिणामाक लागून अजून मेरेन 7 लोकांक मरण आयलां। केंद्रीय हवामान खात्यान 29 ऑगस्ट मेरेन गुजरातांत उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या। मजगतीं केंद्र सरकारान आपतकालीन परिस्थितीन लोकांक सुरक्षीतरित्या भायर काडपाच्या उद्देशान लश्कराचे 6 पंगड गुजरातांत धाडल्यात। आज भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे हांणी भाजपाच्या नवी दिल्लीतल्या मुख्यालयांत पत्रकार परिशद आपोवन पक्षाच्या सदस्यता अभियानाविशीं म्हायती दिली। ह्या वेळार उलयतना 2 सप्टेंबराक सुरू जावपी ह्या अभियानात भाजपाच्या सद्याच्या साबार वांगड्यांचे वांगडीपण रिन्यू करतले अशें तांणी सांगलें। तशेंच 2 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडीपण रिन्यू करून ह्या अभियानाक सुरवात जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हुए, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते पहचानी गई। मलयालम चित्रपट सृष्टींत जाल्ल्या एका ताज्या घडामोडींत अभिनेतो मोहनलाल हांणी आज असोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट म्हळ्यार अम्माच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो। न्यायाधीश के हेमा समितीच्या अहवाला उपरांत तांणी हो निर्णय घेतलो। के हेमा समितीच्या अहवालांत मलयालम चित्रपट सृष्टींत बायलांक जावपी छळ आनी भेदभाव हे विशीं तपशीलवार म्हायती दिल्या, जाका लागून सगळे कडेन हे विशीं तिडक उक्तावपाचें प्रमाण वाडलां। ह्या अहवाला उपरांत मोहनलाल आनी अम्माच्या पुराय 16 वांगड्याच्या कार्यकारी समितीन सामुहीकरित्या राजीनामो दिलो। भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी व्ही मुरलीधरन हांणी ह्या प्रकरणात आरोपी आशिल्ल्यांक राज्य सरकार संरक्षण दिता असो आरोप केलो। The victims of the sexual harassment in the Malayalam film industry have come out openly. It's more than 48 hours that these statements have been made in public. But the police or the government has not decided till now to register the FIR. Government is trying to protect the people who have been accused of such harassment. विरोधी पक्ष फुडारी बी सतीशन हांणी केरळचे सांस्कृतिक मंत्री साजी चेरियन हांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्या। Hiding the report for the last nearly 5 years. In the report, so many actresses, those who are working in the field of film, Malayalam film, they made their complaints to the committee. From the report itself, it is very clear that a series of offences have been already committed. Unfortunately, government is not ready to investigate into the allegations in the Justice Hema Committee. That itself is very clear that government is trying to save the culprits. They are trying to protect the culprits. दक्षिण चित्रपट सृष्टीतलो नामनेचो अभिनेतो पृथ्वीराज सुकुमारन हाणें हेमा समितीच्या अहवालाचेर कारवाय जावची अशी आस्त उक्तायल्या। Absolutely. I mean, if allegations have been made, thorough investigations need to be followed up with. And if these investigations lead to the allegations being proven right, proven correct,
there has to be exemplary punishments handed out. On the other hand, if the allegations are false, even then there will have to be exemplary punishments handed out on the other side of it. Either way, these allegations need to be treated with the utmost seriousness, and I truly hope that this is the beginning of a process that will clear up all the murk that there is in front of us. US उक्त्या टेनिस सर्तींत नोवाक जोकोविचान मोल्दोवाच्या खेळगड्याक पहिल्या फेरयेंत 6-2, 6-2, 6-4 अशा सरळ सेटांनी हारयलो. भारताचो खेळगडो पहिल्या फेरयेंतल्या सामन्यात टॅलन ग्रिग्सपोर हाच्या आड हारलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. कोलकाताच्या डॉक्टराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात कोलकाताच्या साबार विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यार येवन केली प्रदर्शनां. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांच्या राजीनाम्याची केली मागणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे बरोबर केली चर्चा. रशिया आनी युक्रेन संघर्षाचे शांततायेन निवारण करपा खातीर जाले विचारांचे दिवप घेवप. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक दिले लता मंगेशकर कलांगण अशें नांव. आज जालो मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी लोकार्पण सुवाळो. अभिनेतो मोहनलाल हांचे सयत अम्माच्या 16 वांगड्यांनी दिलो पदाचो राजीनामो. के हेमा समितीच्या अहवाला उपरांत घडामोडीत उत. आनी सेगीत पडपी पावसाक लागून गुजरातांत हुंवाराची परिस्थिती. 29 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच आता डीडी चॅनल, टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.